एजिकेल प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराचे दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदवेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दोखीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरीच्या दारवंटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें. थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयांच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे फावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी त्या नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडोन खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनीय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यान पावतच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नोद पावता थंय जिवीं रचना जिवीं उरतलीं आनी जायतीं मासलीं आसतलीं. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबान जिवीत उपजता. नदीच्या दोनीय वाटांनी देगेर सगल्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच पावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यान. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भुंय कांपल्यार कांपू, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी आलचीं ना. सबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय आडटली व्हांवतात उदकां एकी नदीची. भोववर्त्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास तो आसा उबो. देवान जर ठिकाण केलां शारा मदें, तर तें शार आलोत कशें? सबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पराची कर्तुत्वां. ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां. सबाब.
उदलभरांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या ओट्यांत आनी तुजे सोडवणीचो परतून म्हाका संतोश दी. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जिदोवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसलाक गेलो. जेरुसलाक शेळ्यांची तळी लागीं एक बांदावळ आसा. हेब्रेव भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तरांगणां आसात. थंय कुड्डीं, थोंटीं, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक हालतले म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेन देंवतलो आनी उदक हालतलें. उदक हालतोच जीं कोण पयलीं उदकान देंवतलीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातलीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 28 वर्सां जालीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गोटीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलोल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान अंथरूण उखलूंक नजो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें सांगलें? कोणें म्हणलेलें तें बरें जालो मनीस नकळो आसलो. कित्याक थंय जी लोकांची लूट जालेली तिचे मोदें जेजू नाच जालो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालाय. आनीक पातो करिनाका, ना तर तुका कितें आदलें वन पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्या वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताच्या फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सुबा जिवीत उपजोयता. नियाळाक आदार. एक झाड आपली पाळां मातयेंत खोल रिगोवन मजबूत करता आनी हाचे वरवीं उदक आनी जेवण ह्या झाडाक फावो जावन ह्या झाडाक नवो जीव उपजोयता आनी त्याच्या खांद्यांनी सुकणी वस्ती करतात. आयची दोनी वाचपां उदकाचें म्हत्व दाखोवन दितात. जेरुसलाम देव मंदिराचे वेदीच्या दोकीनी वाटेन एक नोद व्हांवता. हे नदीचें उदक जॉर्डनाचे वळाय आनी दर्या पर्यान पावता. हें उदक वाटेर सगळ्यांक नवो जिवीत दिता. झाडां पेडां फुलतात. दर्यांत पावोन दर्याचें उदक गोड करता आनी नुस्तीं दिसून येता. शुभ वर्तमानांत जेजू एका आरकाराक बरो करता. तळीचें उदक हालता तेन्ना ताका तळ्यांत घालूंक कोण नासलो. जेजू थंय पावता आनी ताका बरो करता. उदक जिवीत दिता आनी जेजू खरी जिविताची जोर जाता. जेजू वरवीं काकलूत, मोग आनी शांती व्हांवता. मागणें आनी देवाचें उतर आमकां जेजूंत रिगून रावंक आदार दिता. हाचे वरवीं आमकां सासणीक जिवीत फावो जाता. पातकाचें बोगसणें देव दिता. आमचें संबोन जेजू सवें मजबूत जाता.
तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमचे शेगुणी जिविता वरवीं पेल्याच्या जिवितांत शुभां जिवीत हाडूंक वावुरया.